अशी अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। कोंकणी बापूय आनी पूत मोग करतात। जेम्स हो एका मध्यमवर्गीय कुटुंबांतलो। ताका ताची घरकान्न ओलिव्हिया आनी पूत हेनरी। सांज जाल्ली। ऑफिसांतल्यान घरा आयले उपरांत जेम्स परतून ऑफिसाच्या कामांत गुंतलो। मागीर ताचो पूत हेनरी लागीं आयलो आनी म्हणपाक लागलो, बापूय, हांव तुका कितें तरी विचारूंक शकता? होय, विचार केलो। बापायन आपल्या कामाचेर दोळे काडनासतना जाप दिली। हेनरीन विचारले, एक दिसांत कितल्या कमाई जाता? हो प्रस्न आयकून जेम्साक राग आयलो। जेम्सान जाप दिली, तुका कितें करपाचें आसा? निरर्थक प्रस्न विचारूं नाकात। म्हाका वेळ ना? हांव काम करता, दिसना? म्हज्या कामांत खंड पडूं नाकात। हेनरीन विचारले, डॅडी, म्हाका फकत कळपाक जाय। कृपा करून सांग, एका दिसांत कितले मेळटा? हेनरीन आग्रह धरलो, 500 रुपया। बापायन जाप दिली आनी कामाक लागलो। अरे, त्या भुरग्यान तकली सकल करून कितें तरी विचार करपाक सुरवात केली। मागीर ताणें तकली वयर काडली आनी म्हणले, बापूय, 200 रुपया रीण दिवंक शकता। हे आयकून जेम्साक राग आयलो। जेम्सान हेनरीचेर खांदो वळयलो, बरे, ताकाच लागून तूं म्हाका म्हजो पगार मागता। तुका एक खेळण्या घेवपाचें आसा वा कित्याय गरजे भायर घेवपाचें आसा? आतां शांतपणान तुज्या कुडींत वच आनी न्हिदूंक वच। हांव इतलो कश्ट करता, तुमची दरेक अनावश्यक मागणी पुराय करपाक पयशे कमावप ना। हेनरीचे तोंड पडले। जड पावलां घेवन तो थंयच्यान भायर सरलो। जेम्साक हेनरीच्या ह्या उतरांनी कांय वेळ त्रास जालो। मागीर तो कामाक लागलो। काम सोंपता म्हणसर ताचो राग सोंपलो। आता ताका हेनरी कडेन केल्ल्या स्वताच्या वागणुकेची दया आयली। जेम्साक दिसूंक लागल्या की हेनरीक खऱ्यांनीच म्हत्वाच्या गजाली खातीर पैशांची गरज आसा। हेनरी सदांच पैशे मागना। तो हेनरीच्या कुडींत गेलो। हेनरी खाटीचेर होवन आशिल्लो। जेम्सान विचारले, न्हिदिल्ले? हेनरी रोखडोच उठून बसलो आनी म्हणपाक लागलो, ना बाबा, हांव जागो आसा। पुताक कामाक लागून हांव अस्वस्थ आशिल्लो आनी म्हज्या कामाचो राग तुजेर भायर सरलो। तुका राग येवपाचो म्हाका नाशिल्लो। हे 200 रुपया घे, जे तुवें म्हाका तेन्ना विचारले। त्या भुरग्याच्या कुशीक बसून बापायन म्हणले, थँक्स पापा। तो भुरगो हांसलो। 200 रुपया कुशीक दवरून ताणें तकले सकयल्यान कांय नोटी काडल्यो आनी मोजपाक लागलो। हे पळोवन जेम्साक परतून राग आयलो। ताणें रागान म्हणले, तुमचे कडेन पयलींच आशिल्ले आसतना आनीक पैशे कित्याक मागताले? कारण म्हजे कडेन सगळे पैशे नाशिल्ले पापा, आतां आसात। हेनरीन निरपराधीपणान जाप दिली, बाबा, हे 500 रुपया घे। हांव तुका एक नवी जोडी पान्यतणां विकत घेवंक शकता? तुजे पान्यतणां पोरण्यो फाटल्यो। तुमी ऑफिसाक वचपाक फाटले पान्यतणे घालप म्हाका आवडना। कृपा करून फाल्यां पयलींच घरा येयात, तुका नवे पान्यतणे घेवपाचे आसात। हेनरीची उतरां आयकून बापायक धक्को बसलो। कथेचो अर्थ, आमी पैशांनी इतले व्यस्त जातात की आमी कुटुंबाकडेन दुर्लक्ष करतात। कुटुंब आनी प्रिय व्यक्ती वांगडा रावपाक आमकां वेळ ना। वेळ फुलवू आमच्या हातांतल्यान सरकपाक लागला आनी गमावल्लो वेळ केन्नाच परत येना। एक ऑफिसांतल्यान भायर सरता, मागीर दुसरो पर्याय येता, पूण कुटुंबाची सुवात ना। कुटुंबाक मोल दिवप